नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव सजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सेवेंत आसतना सोरो तशेंच गुळे वखदांचे नशेंत वा जुगार खेळटाना सांपडल्यार पुलिसांचेर जातली खर कारवाय। व्यसनी पुलिसांची वळेरी तयार करपाचो निरीक्षकांक आदेश। शक्य जाले जाल्यार पोरण्या गोंयच्या हेलिपॅडाचेर आयोजीत करतलो मिनी सनबर्न, सांगता कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय। हांवें विधानसभेत जे उलयिल्ले ते ताका पटलेच आसतले, ताकाच लागून रोहनान मारली आसतली वेंग, म्हणटा विजय सरदेसाय। आजगाव प्रकरणांतली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्मा कोर्टाची थाकाय सशर्त जामीन केलो मंजूर। चौकशे खातीर SIT अधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावपाचो आदेश। आयच्यान फुडले 4 दीस ऑरेंज अलर्ट। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जोडटलो उटंगराचो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। लामगांवच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडप सुरू। मातयेचो ढीग खचिल्ल्यान दिवचल लागच्या गांवांक धोको, लोकां मदीं पातळ्या पिरांत। आतां खबरो विस्तारांत। कामार आसतना सोरो तशेंच गुळे वखदांचे सेवन आनी जुगार खेळपी पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या नांवांची वळेरी तयार करपाचो आदेश पुलीस निरीक्षकांक दिला। संबंदीत खात्याच्या अधीक्षकांक अशा कर्मचाऱ्यां आड कारवाय करपाची सक्त ताकीद। पुलीस कर्मचारी कामार आसतना सोरो किंवा ड्रग्स किंवा जुगार खेळटाना समज जर सांपडलो जाल्यार तांचेर आतां कडक कारवाई करतले असो आदेश DGP हांच्यांनी काडलेलो आसा। आनी त्याच प्रमाणे SP अधिकाऱ्यांक सुद्दां ताणें सांगलेलें आसा की अचानक वचून पुलीस स्टेशनाचेर भेट दिवन अशें कोण सांपडले जाल्यार तांचेर कडक कारवाई करची आनी ह्या असल्या कर्मचाऱ्यांची नोंद करून आपणाक जी आसा ती लिस्ट दिवपाचो सुद्दां आदेश SP हांकां दिल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत, हांव वर्षा आश्वेकर। शक्य जाल्यार आपूण खंय पोरण्या गोंया हेलिपॅडाचेर मिनी सनबर्न हाडटलो म्हूण कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधान केला। पोरण्या गोंयान मिनी सनबर्न केलो जाल्यार म्हज्या मतदारसंघांतल्या भुरग्यांक दक्षिण गोंयान वचपाचें पडचें ना। पुरायपणान जतनाय घेवन जर सनबर्नाचें आयोजन केलें जाल्यार सनबर्नान कोणूच ड्रग्स हाडचो ना अशें आमदार राजेश फळदेसायाचें म्हणणें। सर, साऊथ गोवान सनबर्न जावपाक तुमी फाटीं सांगिल्लें की मिनी सनबर्न जाय जाल्यार ओल्ड गोवा करचें म्हणून, सो आयज कितें सांगता सनबर्न कितले टायम आहा मरे, तेन्ना मागीर उलया। जर जालें जाल्यार मिनी सनबर्न हांव ओल्ड गोवान हाडटा त्या हेलिपॅडार। आमच्या भुरग्यांकूय थंय इतले पयस वचून थंय त्रास काडपाक नाका। सांजे 2 गेले जाल्यार रातचे पावतले तेन्ना कळ्ळें न्ही। सो जर जालो जाल्यार एक मिनी सनबर्न तो व्हडलो शो नाका आमकां, तो बारीकसो आमकां मेळटलो, ते आमकां आशा आसा। आनी जालो जाल्यार हांव हाडटलो। तशें न्हू, म्हणजे मेन सनबर्न साऊथ गोवा आनी मिनी सनबर्न ओल्ड गोवा अशें। साऊथ गोवा जावं तरी तो आतां नॉर्थ गोवान थंय जायनासलो, पण नॉर्थ गोवान आमच्या हांगाय लागतालें। पण मिनी म्हणजे कितें, एक बाबा एक पार्ट ताचो, एक बारीकसो एक शो तो एक आमकां दिवचो, जेणे करून हजारांनी अशे लोक न्हू, एक बारीकशे थंय मागीर खूब लोक येवंक शकता न्हू। तुमी लिमीट कशें घालूं शकता तांकां, ते मागीर पळोवया, तेजेर विचार मागीर करया। सनबर्न म्हणजे ड्रग्स हे ते म्हणटा ते कशें? अरे बाबा ना रे, तशें कांय ना। तूं बरो कंट्रोल आसलेलें तें खंय चलतलें, तें कांय जावचें ना। कंट्रोल जातलें म्हणटा तुमी 100%। हांवें विधानसभेत जे कितें उलयलां ते घडये मंत्री रोहनाक पटले आसतले, ताकाच लागून ताणें आपल्याक वेंग मारला आसतली अशें गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। वेंग मारप म्हणल्यार मॅच फिक्सिंग बीन कांय ना। गोंयच्या जनतेच्या प्रश्नांक वाचा फोडप, तांचे पयशे फुकट वचचे न्हू, होच आपलो हेतू आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें। रोहन खंवटेन म्हाका वेंग मारल्या आसतली। हांव असेंब्लीन जें कितें करता ते लोकांचे इश्यूज घेता। थंय मंत्र्याचे तकल्यो फोडूंक वचना, हांव इश्यू घेवंक वता। सेकंड, जे रिलेशन भितर पयलीं आसा आनी भितर आहा ते भायरूय आसूंक जाय। रिलेशन सिव्हिलिटी म्हणटी आसपाक जाय। पूण ताणें म्हाका वेंग मारल्या, हांवें ताका वेंग मारूं ना। ताका दिसलें आसतलें की हांवें जें कितें उलयलें तें सारकें म्हणून ताणें वेंग मारली आसतली। पूण ती वेंग मारप म्हणल्यार हांव मॅच फिक्सिंग करपाक असेंब्लीन हांव उलयना। मॅच फिक्सिंग कसलेंच ना। गोंयचे जनते खातीर झगडप, गोंयांत बरें टुरिजम जावप आनी गोंयचे जनते खातीर गोंयचे जनतेचे पयशे नास दूस जावप ना, ताची इबाड जावप ना, हो म्हजो हेतू आहा आनी हांव कंटिन्यू करता।
पूण रोहन खंवट्याची तकली फोडपाची एक्सपेक्टेशन कोणें म्हणजे दवरप ना. हाजे पयलीं तुमकां खबर आसतलें की डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा म्हणून तो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो आनी दयानंद बांदोडकर मुखेलमंत्री आशिल्लो. भितर क्रिटिसायज करताले पूण भायर एक सिव्हील अप्रोच दवरताले. आमचे गोंयकार पण म्हणटात तशें की आमचे एनिमीक आमी तकल्यो फोडनात. आमी राजकारणान दुश्मन आसूंक शकता पूण इन पब्लीक लायफ आमी सिव्हील अप्रोच आमचो आसूंक जाय, तो हांव मेंटेन करतां. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पूजा शर्माक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायालयान पूजा शर्माक चौकशे खातीर 22 जुलयाक SIT अधिकाऱ्यां मुखार हाजीर रावपाचो आदेश दिला. अटक केल्यार 50,000च्या वैयक्तीक हमीचेर सुटका करपाची तशेंच पासपोर्ट न्यायालयान जमा करपाचो आनी न्यायालयाच्या परवानगी बगर देशा भायर वचपाचें ना म्हूण अट घातल्या. आसगांव प्रकरणात दुबावीत पूजा शर्मा जी आसा तिका गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालया कडल्यान सर्ती सयत अटकपूर्व जामीन जो आसा तो मंजूर जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे 22 जुलयाक SIT मुखार तेणी हाजीर रावचें असो सुद्धा आदेश तिका दिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे 50,000 रुपयाच्या वैयक्तीक हमीचेर ची तिका अट घाल्या. त्याच प्रमाणे तिचे जे पासपोर्ट आसतले ते सुद्धा तेणी उच्च न्यायालया कडेन हाडून दिवचो आदेश तिका दिल्लो आसा. पूजा शर्मा हांकां न्यायालयाची परवानगी घेवच्या शिवाय खंयसरूच म्हणजे देशा भायर वचपाक मेळचें ना असो सुद्धा आदेश जो आसा तो पूजा शर्मा हांकां दिल्लो आसा. जाल्यार ह्या म्हणजे आसगांव प्रकरणाचे अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयान 20 ते 23 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयभर गडगड मारून आडवेळो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 1 जून ते 19 जुलय मेरेन सरासरी 96.97 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या वर्सा परस अंदू पावसाचें प्रमाण 56.9% चड आसा. फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस जो आसा तो लागत आसा आनी ताचे कारणान खुबशे अपघातूय घडल्यात हे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी IMDन म्हटल्यात जे हवामान खातें आसा तांच्यांनी सुद्दां रेड अलर्ट जारी केलेलो. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयत जाल्यार फुडले 4 दीस जे आसा ते ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. आनी म्हणजे फाटले कांय दीस जाले भरपूर असो पावस पडटालो. सगळे कडेन आमकां सगळ्या गोंयभरात आमकां उदकूच दिश्टी पडटालें. खंय झाडां पडटाली. वेगवेगळे कडेन अपघात सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. जाल्यार आतां म्हणजे आयच्यान फुडले जे 4 दीस आसा ताचे खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. जाल्यार म्हणजे ह्या 4 दिसां भितून कमी पावस पडपाचो प्रमाण जो आसा तो जारी केले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक TV. लांबगांवच्या माथ्यावेल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडप चालू आसा. दिवचलचे न्हंयेक येवन मेळपी व्हाळाक हे उदक सोडटात. एके वटेन पावसाचो नेट आनी दुसरे वटेन मायनिंग पिटांतल्यान उदक सोडिल्ल्या लागसारच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. तर मायनीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो कायमचोच आसा आनी पीठ पाण्यान खूब भरलेले आसात आनी ते पीठ भरलेले असल्या कारणां खातीर आनी भरपूर पावस पडले असल्या कारणां खातीर हे पाणी जे आसा ते आसा जे वाडलेले पाणी आसा ते पाणी वाडलेले त्या पिठांतले पाणी भायर सोडटात आनी 3 पीठ एकदम खाली करपाच्या प्रयत्ना खातीर ते भरपूर पाणी भायर सोडटात. त्याच्यामुळे ते त्याचा पाणी वाडले. दुसरी गजाल अशी आसा की त्या भितर जर आतां जर माती जर कोसळपाक लागली पिठांनी तर मागीर आनी हाल विचारूं नाका, सामकें एकदम खराब जातलें. मागीर पाणी खंयसून खंय वचत तेचो नेम ना किंवा कितें अपघात जायत तेचो नेम ना. सकयल गांव आसात, लांबगांव आसा, त्याच्यानंतर परत तेवटेन मुळगांव आसा. त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात न्हय त्यो अतिशय धोकादायकच आसा आनी हो धोकादायक खेळ जो आसा ना तो आतां कितलींशींच वर्सां चालू आसा आनी परत फुडें चालू दवरलेलो आसा 50 वर्सां. ताका सगळें पळोवपाचें असलें जें काम तें सरकारान करपाचें. फुडें आनी 50 वर्सांचो धोको आमी दिवचलकारां खातीर दिवप काय ना दिवप तसलो, पण तेंच्या मर्जीनुसार सगळें घडटा. हांव सद्या दिवचलच्या लांबगांव वाठारांत आसा. लांबगांवच्या माथ्यार आशिल्ले मायनींग पीठ सद्या तुडुंब भरिल्लें आसा. ह्या मायनींग पिठांतल्यान सद्या पंपींग करून उदक भायर सोडटात. हे उदक दिवचलचे न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडटात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. 2018 ह्या वर्सा अशेंच भर पावसात ह्या मायनींग पिठांतल्यान उदक भायर सोडिल्लें
तेन्ना उदकाच्या लोटा बरोबर फातोर आणि माती पाजवाड्याच्या दिकेन शारांत घुशिल्ले. पाजवाडो, सोनारपेट, सुंदरपेट आणि ओल्ड बस स्टँडाचेर हे उदक घुसून घरादारांनी घुशिल्ले. कांय दुकानदारांचे लुकसाण जाल्ले. ताचे उपरांत फाटल्या 8 दिसां पयलीं जेन्ना दिवचलच्या शारांत म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल, सोनारपेट, सुंदरपेट आणि बाजारांत उदक भरिल्ले तेन्ना लोकांचो एक समज आशिल्लो की हे उदक पावसाचें आसूं येता तेन्ना दिवचलची न्हंयो तुडुंब भरून उदक भायर फुटिल्लें. मात 2 दिसांनी लोकांक खरी वस्तुस्थिती कळ्ळी. हे उदक मायनींग पिटांतल्यान दिवचल न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडिल्ले आनी ताकाच लागून छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन आशिल्ल्या आर्क बुडून उदक भायर शारांत घुशिल्लें. परत आतां उदक सोडपाक सुरवात केल्ल्यान दिवचलच्या लोकां मदीं लोक सामके भयभीत जाल्ले आसात. आतां पळोवया सरकारी आनी संबंदीत मायनींग यंत्रणा कितें उपाय येवजण करतात ती. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी उक्तावण केल्लो मोपा लिंक रोड हो व्हडलो घोटाळो आसा, काँग्रेसीन आरोप केलो. मोपा विमानतळाच्या मुख्य आराखड्यात लिंक रोडाचो आस्पाव कित्याक ना असो प्रश्नूय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उप्रासलो. मोपा लिंक रोड आणि विधानसभा कामकाजाचेर पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीन उजवाड घातलो. मोपा लिंक रोड हो घोटाळोच असो आरोप काँग्रेसीन केलो. दुसरे वटेन विधानसभेतले प्रश्न आणि मुद्द्यांचेर मुख्यमंत्री गंभीर नाशिल्ल्याचे पाटकार म्हणटा. रोड ट्रान्सपोर्ट नितीन गडकरी गोंयांत आयला आनी तांणी तो लिंक रोड फॉर मोपा एअरपोर्ट इनॉग्रेट केलो. आतां म्हाका एक समजना की जेन्ना मोपा एअरपोर्ट, because it is a DBOT project, it is a design, build, operate and transfer project, it is a greenfield, तो एक एअरपोर्ट नाशिल्लो. जेन्ना ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट आनी जेन्ना सरकाराक खबर आसा की तो हायवे वयल्यान 5.5 किलोमीटर ती सायड भितर आसा, तेन्ना सरकारान तो लिंक रोड पार्ट ऑफ DBOT कित्याक घालूं ना? म्हळ्यार पयलीं तुमी एअरपोर्ट बांदता आनी मागीर तुमकां हें जालें की अरे हांगा रोडूच ना मरे वचपाक, म्हणून तुमी तो रोड मागीर बांदलो. सो आय थिंक दिस इज अ स्कॅम. जो तांणी लिंक रोड फ्रॉम द हायवे टू मोपा जो बांदला 350 कोटी रुपया दिवन or more for that Ashoka Bilcon should have been part of that airport project. It should have been part of DBOT project. आता हो नितीन गडकरी सांगता की आपण ताका टोल लायतलो म्हणून, आणि म्हाका समजना मुख्यमंत्री ते हसता आनी सांगता आपूण पेडणेच्या लोकांक म्हणटा कन्सेशन दितलो. एक्चुअली अधिवेशन जेन्ना चालू असता तेन्ना सरकारान केल्ले आपले फाटली कामां, आपले फाटले कर्मा म्हाका दिसता ही सगळी मुखार येतात. ताका लागून हो सरकार खंय तरी भिला आनी सरकार रेटल जाला म्हणून ते तुमी पयले क्वेश्चन आवर सुद्दां जावपाक दिना. आनी म्हाका दिसता सेंटिटीच उरलेली ना थंय त्या हावजान. तो मंत्री उठता, कोण कितें उलयता, मदींच मुख्यमंत्री उठता, हसता. म्हाका समजना मुख्यमंत्री थंय, अरे तूं स्पीकर आशिल्लो पयलीं, तुवें त्या हावजाची सेंटिटीच उडयल्या. हसून म्हणून आन्सरां दिता, फकाणां म्हणून करता. अरे कितें जाल्ला? बी सिरियस. These are serious issues of Goa which are being discussed there in the house. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान शेनवारा दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली. वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको लक्षांत घेवन पुलिशेन गस्त वाडोवची तशेंच अपघातांचेर आळाबंद घालपाक उपाय येवजण काडपाची सुचोवणी DGPन दक्षिणेच्या पुलिसांक दिली. गोवा में पुलिस ने जो अभी मैंने काफ़ी डिटेल में इंटरेक्शन किया है ऑफिसर्स के साथ.
यहाँ पे जो पुलिस के सामने क्राइम वगैरह का इश्यू है उसी के ऊपर में डिस्कशन किया, हाउ बेस्ट वी कैन फर्दर इम्प्रूव पुलिसिंग इन द एरिया, ठीक है। और ट्रैफिक के लिए स्टाफ थे, तो एक्सीडेंट्स को और कैसे हम रोड सेफ्टी का जो कल्चर है उसको ला सकते हैं, सो दैट एक्सीडेंट्स आर लेस, एंड ओवरऑल पुलिसिंग को फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे सारे ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया है। और जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं उसको भी डिस्कस किया है, सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड लाइक दिस, बिकॉज ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। गोवा पुलिस हैज वर्कड गुड में इन द सेंस कि आप देखो अभी पीछे जो एक केस हुआ था कैलंगुट में, इट वॉज वेरी क्विकली, सो हम लोग दिल्ली से भी बैठ के वहाँ से टेलीविज़न पे जब भी देखते हैं तो हमने यही देखा है कि कोई भी बड़ा केस हो इट इज़ सॉल्व वेरी क्विकली। एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट इज कमिटेड एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। फाटले कांय दीस पडपी गोग्यांच्या पावसाक लागून कळंगूट बागा टिटोस लेन लागसार रस्तो नेमलो। थंयच्यान वचपी सिवरेजीचो ट्रक चेंबरा भितर आडकून उरलो। रस्तो नेमिल्ल्यान सद्याक टिटोस लेन पुलिशेन येरादारी खातीर बंद केला। खचिल्लो रस्तो पुरोवपाचें काम सध्या चालू आसा। कित्याक आहा पळय आतां नॅचरल कॅलॅमिटी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें हें सगळें चालू आसा न्ही, म्हणटकूच लोकांची सोय जावपाक जाय न्ही। हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जालें जाल्यार तुमी पळयता आतां ऑफ सिजन म्हणजे काय उरना, ट्युरिस्ट म्हणटा ते चालूच आसता। म्हणून फुडें आतां टेम्पररी मेजर आमी आतां हातीन घेतलेले आसा, 1-2 अडीच म्हणसर रस्तो जातलो। सो आतां सद्या लोबरा घालून हेचेर हे करप, लोबरा घालून परत सोलींग घालतले आमी, मागीर सान म्हणटा रोलर मारून ट्रॅफिक वयतले। डांबरीकरण तुका आतां पावसान जावं शकना। एक 5-6 दीस तर हे पडली ताप पडली जाल्यार आमच्यांनी जेट पॅचर घालून काम करूं शकता न्हू। अच्छा, आनी फुडलो रस्तो जो आसा हांगा सगळें आतां कितें जालां पळय, सगळें तेंच्यांनी कनेक्शन मारलें पळय मेन लायनीक सिवरेजीचे ती सगळी सेटल जाल्ली आसा, कळ्ळें न्ही। पूण आतां सद्या टेम्पररी मेजर ताका पावसान कांयच जायना, कित्याक तेजी सोलिंग तर करतलो जाल्यार डेप्थ खूब चड ना, वयलो 1-1.5 इंचाचोच लेयर तो सेटल जाला, म्हणून ताका डांबरीकरणूच करपाक जाय। डांबरीकरण 15 दीस तर पावसान गॅप दीत जाल्यार जेट पॅचर घालून आमच्यानी ते मार्गी लावं येता। पूर्ण रस्तो पिड्यार आहा, वणे पडले न्हू, वणे पडून मागीर उदक दिली आनी पयलीं ते फेरीचे पायपां घातल्या न्हू, ती पायपां ती उदक हे माती बिती घातली आनी वयल्यान डांबर पडला, ते फुगले आतां, फुगून ते भितर गेले। आतां कितें जाता तें पळोवपाचें आनी उबें रावपाचें। अशें जेन्ना रस्ते करप जाता तेन्ना सामान्य मनीस पळय ताका भोगचें पडटा। आमकां भोगचें पडटा न्हू, आमचें गिरायक मागीर कितें जाता आतां सकाळच्यान गिरायक ना, एक पयशाचें गिरायक ना, गिरायक ना सकाळच्यान, कित्याक रस्त्यार येयत ना कोण, कोणूच येयना, कोण येतलो, बायकी येयना, कोण ना रस्तो सगळे बंद केल्ले आसा।
सनबर्न JMRक मोपाच आयोजीत करपाचो आसा आनी तो मोपात जातलो. दक्षिण गोंयांत फकत पिल्लू सोडला अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच सनबर्न सरकारान दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या माथ्यार मारचो न्हू, अशें जालें जाल्यार लोक विरोध करतले अशें ताचें म्हणणें. कितेंय अशें मेजर व्हडलें करूंक सोदता तेन्ना लोकांक विचारून करप. सरकार जे भशेन पिल्लू घालता स्लोली आनी करूंक सोदता तें जावचें ना. म्हाका दिसता ते भशेन सनबर्नाक JMR म्हणटा तो मोपा एअरपोर्टाचेरूच करपाचें आहा. ते उगी हांगा लोकांक घालून घुसपायतात. तांचें फायनल डेस्टिनेशन तें JMRच आसतलें. कित्याक गेल्या वर्सा तें थंय करपाचें आशिल्लें. ताजे मागीर सनबर्न म्हणटा तो ब्रँडूच विकला अशें म्हणून आतां कळटा. म्हाका ताज्यो डिटेल्स खबर ना, पूण हांव अशें मताचो की लोकांक जाय तेंच जावंक जाय. लोकांक जर नाका आनी लोकांक जर तुमी विचारूंकूच ना जाल्यार तुमकां ऑपोजिशन येतलें. लोकांक विचारात आनी जर लोकांक नाका म्हणलें जाल्यार ते करूं नाका. लोकांक विचारनासतना हाडून जर गळ्यार घालूंक गेले, तकलेर तांचे थापूंक गेले जाल्यार सावथ गोंयची जनता ओगी रावपाची न्ही. ते प्रोटेस्ट करतले ते करून दिवचे ना. धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्या हळदोणच्या मार्केटांतल्या दुकानदारांक दुकानां खाली करपाची पंचायतीन नोटीस जारी केल्या. ह्या पुराय प्रक्रियेंत सहकार्य करचें अशें आवाहन आमदार कालूस फरेरान केलें. हें आसा हळदोणचें मार्केट. फाटल्या 50 वर्सां पयलीं हें मार्केट बांदिल्लें. ह्या मार्केटांत सध्या लोक आपले धंदे करतात, पूण सध्या ताची स्थिती सामकी बिकट जाल्या. ताची सारकी देखरेख घेवंक नाशिल्ल्यान ते कोसळपाच्या वाटेर आसा. ही बाब हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी विधानसभा अधिवेशनात मांडिल्ली. निमाणे शेनवारा पंचायतीन हळदोणच्या मार्केटात आशिल्ल्या दुकानधन्यांक दुकानां खाली करपाची नोटीस जारी केली. ह्या पुराय प्रक्रियेत दुकानधन्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचें अशें आवाहन आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केलें. आमची सरा वांगडा मिटींग जाली. सर बऱ्यापैकी आमकां सरान एक आश्वासन दिलें की आमकां हे एक्चुली मार्केट जें आसा तें बॅड कंडिशनान आसा आनी हे केन्नाय पडूं शकता. जितले आतां जर पावसाचे तुमी जर प्रोजेक्ट पळयता न्ही, आमचे गोंयभर झाडां पडटा जावं घरां पडटा. सो हेकाच लागून सरान एक बरोसो निर्णय घेतलो की हे मार्केट आमकां सांगली की तुमी हे मार्केट खाली करा. नाजाल्यार कित्याक फाल्यां सकाळी जर हांगासर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार हे कितें येतलें की कोणी कांय एक्शन घेवंक ना म्हणून परत आमीच उलयतले. सो हे निर्णय हो सराचो एक बेस्ट आमकां आवडलो की तेणी खास हेजेर एक्शन घेतलें. सो आमी सरा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की आमकां जे आमी वेंडर डेली वेंडर आसा तेंच्यांनी आमकां खंय तरी एक जागा आमकां उपलब्ध करून दिवची, जेणे करून मार्केट जें आसा न्ही हें चालू उरतलें. सरान आमकां आश्वासन दिलां की आमकां मार्केट हें बेगींतल्या बेगीन आपूण ट्राय करतलो बांदून दिवपाक. आमकां काल पंचायतीसान नोटीस येयल्या की मार्केट जे हळदोणचें मार्केट जे खूब वायट परिस्थिती आहा मार्केटाची ते डेमोलेशन करता म्हणून आनी आमकां आयज टायम दिला 4:30 पासून खाली करपाक. तेच आमी खाली करता सद्या. मार्केटाक जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं आनी अशें मार्केट पयलीं बरें आसलें पूण तेजे मेंटेनन्स सांगना. मेंटेनन्स तेजे सारकें झिरो जालें. एक 10-15 वर्सां पयलीं कोण पयलींचे सरपंच आसले तेणी थोडे कितें मेंटेनन्स केल्ले पूण मेंटेनन्सा खातीर ते मार्केट सारकें वायट परिस्थितीन आहा. पयरूच त्या खांब्याक स्लॅब लोकिल्को पडलो आनी पंचायतीन अशें थारायलें की ते आतां डेमोलेशन करता म्हणून. हेज्या पयलीं आमकां 2 नोटीसी पयलींच आमकां दिल्ल्यो पूण तरी पूण तेंच्यांनी आमचो पोटाचो विचार करून आमकां कंटिन्यू करून सांगिल्लें. पूण आतां ते अशें म्हणटात की मार्केट जर केन्नाय कोसळ्ळें आनी कोणाक जर जिवहानी जाली जाल्यार ते क्लेम पंचायतीचेर येतलो तशेंच MLAचेर येतले. आनी आमी हें समजता कित्याक आमकांय कितें तरी पंचायतीनूय बरें केल्लें जाय, आमच्या MLAनूय बरें केल्लें जाय म्हणून हें आमी विचार करून आमी चिंतलां की आमी हें खाली करतले म्हणून. सगळ्या शॉपकारांक मोडटा म्हणून खाली करा. हय हांगा नोटीस मारल्या म्हणून शॉपकारांक आयज खाली करपाक सांगला. हय आयज खाली करूंक सांगला आनी आमकां नुस्तें बीन हांगर बसनाका म्हणून सांगला. आमी खंय बसतलीं मुगो आनी आमकां जागा खंय कितें तुमकां जागो दितलो बी म्हटल्यार टेम्पररी खंय दुसरी कडेन बी 8 दिसांनी दिता म्हटला फुडलो शेनवार हय आसा. तुमची कितें मागणी आसा आमदारा कडेन? आमची कितें तुजे मागणी? आमकां हें बसोवंक दिता तें बसोवंक दिवपाचें. आमी हांगा कितें मार्केटाच्या सुद्दां पोटभर जेयता. आमी आसा आल्दोना हांगासर फामाद अशें आल्दोनचें मार्केट
डेलिब्रेटेड कंडिशनान विकले वता. त्या मार्केटात सध्या नाना म्हटल्या 20 चड शॉपां तशीच 25 चड असे डेली बेजीस शॉपकार हांगासर आपली शॉपां लायतात. सध्या ह्या मार्केटाची कंडिशन पळयत जाल्यार केन्नाय मेबी जे मार्केट आसा तेजी भिंत तेजे पिलर्स हे कोसळूंक शकता आनी जी खाली जावंक शकता. काल पंचायतीन असो एक ठराव पास केल्लो आसा की 24 वरां भितर ही जी शॉपां आसात तशेंच वेंडर्स जे आसात तेंच्यांनी ही बिल्डींग ही प्रिमायसीस खाली करची. तशेंच आयज सकाळी आयदोळचे आमदार आनी वेंडर्स हांच्या मदीं एक मिटींग जाल्ली आसा आनी आमदारान वेंडर्सांक अशें एक एश्योरन्स दिल्लें आसा की जर इन फ्युचर इन कोलॅबरेशन विथ पंचायत आनी आमदार तशेंच ह्या जे वेंडर्स आसात तांकां खंय तरी रिलोकेट करपाची गरज दितली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती. गोमंतक टुडे हांगा चोपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.